आता खबरो विस्तारान। दाट रानात रावपी लोक आपली जनावरां सोडून घालतात। अशा जनावरांचेर रानटी जनावरांनी हल्लो केलो तरूय आमी संयम बाळगूंक जाय, तशेंच ह्या बाबतीत जागरूकताय करूंक जाय। रानात रावपी लोकांची तयारी आसत तर आमी तांकां हेर जाग्याचेर हालोवपाक तयार आसात म्हण मुखेलमंत्री सावंत उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। अशें आशिल्लें की फॉरेस्ट गार्ड कमी आशिल्ले आनी रिलेटेड टू जो आतां जो वाघांचो इश्यू जाला तेन्ना ते नोटिसान आयले की फॉरेस्ट गार्ड कमी आसा म्हणून तो इश्यू जाता। एक सांगा, फॉरेस्ट गार्ड कमी आसा आनी चड आसा म्हणून असो इश्यू जाता असो ना। फॉरेस्ट गार्ड चड आसले सुद्दां जाल्यार अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स म्हणजे आमी एखादें आतां कंप्लिटली वायल्ड लायफ सेंच्युरीन रावता म्हणजे तेजी घरांत थंय आसा, जनावरां सगळीं सोडून घातली वता। आतां खंय तरी तेजो जनावरां सोडून घातली म्हणटा उपरांत शेवटी वाघ किंवा जी जंगली जनावरां, नॉट ओन्ली द टायगर, जंगली जनावरां आहा ते एखादें ताका भक्ष्य जे हे करतलेच करतले। बट ताज्या खातीर म्हाका दिसता संयम पाळप अत्यंत गरजेचें आसा। आमी तेन्ना हांवें एक्चुली अपील करीत आसता, आमी एक तर अशें सामकी डीप भितर एखाद्या दुसऱ्या अशें रिमोट एरियेन घरां आहा आमी पयलीं म्हटलां आमी शिफ्ट करपाची तयारी आसा आमची, तांच्यांनी विलिंगली येवपाक जाय। ओके, अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स एवॉयड करपाक म्हाका दिसता आमी मोठ्या पद्दतीन अवेरनेस करचो पडटलो लोकांच्या मदीं, म्हणजे हाव टू डील वीथ दीस टायप ऑफ इन्सिडन्स हे आमकां तेंच्या मदीं अवेरनेस करप, तांकां शिकोवप आनी हें अत्यंत गरज आसा। विशेश करून ट्रायबल भागात रावपी लोक जे आसा हांच्या कडेन म्हणजे ह्युमन एनिमल रिलेशन्स कशें आसचें म्हणजे ताच्या खातीर वेगवेगळ्यो, मागीर ताका सोलार फेन्सिंग तांच्या घरा भोंवती करचें, अश्यो वेगवेगळ्यो प्रिकॉशन्स आयडियाज आसात। सो आय हॅव टेकन ओवर द फॉरेस्ट मिनिस्टर। हांव थोड्या दिसांनी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे ह्यो गजाली करपा खातीर आय विल टेक द इनिशिएटीव।